मोगाच्या भावा बहिणीनो, एकदा ऑलिन बरेटो बिशप साहेबान राजीनामा दिलो म्हणजे दिलो. कळले. आता तुम्ही फादर अँड्रू तेका तुम्ही डायसिस ॲडमिनिस्ट्रेटर बनयल्यात. अरे तेका बिशप कित्याक बनवूंक ना तुम्ही? तेने तेका बिशप बनवूंक जाय. म्हणजे तुमचे कितें कळत ना, ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणजे कळत ना, म्हणजे ते ऑलिन बरेटोक बिशप दवरतात कितें. आणि तुमचे तुम्ही इलेक्शन करतात, हां, वोटिंग करतात. आमच्या कमिटीच्या लोकांक वोटिंग करूंक सांगात. आम्ही ठरवलेलं कोणाक बिशप बनवायचो. हां, आमचो फादर अँड्रू लाडको आमकां 15 आमचे लाड केले, आमच्या गांवठाणांत आसलेलो, ताका बिशप बनवूंक जाय. आणि अँड्रू डिमोलो बिशप झालो तर अलेक्स डिमोलोचो भाव तो, ताका बरें करतलो. लुईसाचें अनायनमेंट करूंक ना तेणे, बरें करतलो ताका. तुमचे तुम्ही करतात वय, कितें पण ब्लॅकमेल करतात देवाच्या नांवान. आणि कॅनन लॉ सगळे फेक आसात, सगळे कॅनन लॉ सगळे फेक आसात. आमचो आतां जो फादर अँड्रू डिमोलो आसा ताका तुमी बिशप बनात. हां, तुमचे कधी कळत ना, तुमचे तुम्ही इलेक्शन करतात आणि म्हणतात हेका बिशप बनवलं, हेका ॲडमिनिस्ट्रेटर. बिशप दुसरो बिशप जावंक जाय. फादर अँड्रू डिमोलो बिशप जावंक जावो. आमचो लाडको आमचे सगळे कामां करतलो, आमच्या भुरग्यांकी सगळ्यांकी जॉब दितलो, स्कुलांतनी बडे बडे एज्युकेशन दितलो, इंजिनियरींग मेडिकलमध्ये सगळें करतलो आमचो फादर अँड्रू डिमेलो. हे कितें करत नात. हां, मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमचो बिशप साहेब सिंधुदुर्ग डायसिस ह्याचो राजीनामा झालेलो, पण म्हाका काय कळत ना तोच बिशप रावतलो कितें. पूण आतां आमचो जो डायशन ॲडमिनिस्ट्रेटर जाला, आमचो एक डायसिसचो एक ॲडमिनिस्ट्रेटर झाला, तो फादर अँड्रू डिमेलो. ह्यो फादर अँड्रू डिमेलो खूब बरो मनीस. तो गांवठाणांत आसलेलो 15 वरास, आनी खरो म्हटलें तर तोच बिशप जावं आसलो. आनी आतां ताका बिशप पण करूंक ना, ॲडमिनिस्ट्रेटर केला डायसिसचे. आनी ह्योच बिशप परत रावलो कोण, बरेटो, ऑलिन बरेटो. म्हाका काय तेंचे कळत ना तेंचे इलेक्शन कशें आसा तें. पण हे जे इलेक्शन करतात त्या इलेक्शनमध्ये आमची जी कमिटीची लोक असतात तांकां वोटिंगसाठी इन्वॉल्व करूंक जाय. आमी ठरवतले कोणाक बिशप बनवचे. कळले काय. तुम्ही ना तुमच्या मनान तुम्ही 4-5 मनशां घेतात, इलेक्शन करतात, हेका बिशप बनवूया, तेका बिशप. फादर अँड्रू डिमेलो बिशप जावंक आसलो पहिल्या पासून. तूं खूब व्हडलो मनीस, तेका ॲडमिनिस्ट्रेटर केलो तांणी, आनी बिशप तोच रावलो दिसता ऑलिन बरेटो. म्हाका काय माहीत ना कोण आहा हेंचे इलेक्शन. म्हाका काय खोटे आसा सगळे इलेक्शन. आनी ते कॅनन लॉ पण फेक आसात सगळे. लोकांक भुलयतात नुसते देवाच्या नांवान. कॅनन लॉ फेक आसा. माझे अनायनमेंट करूंक ना तेणी. कोर्टाची ऑर्डर दिली तरी अनायनमेंट करूंक ना. ते बिशपान आनी त्या हे ऑलिन बरेटो आनी कोण तो फादर अलेक्स डिमेलो. आणि फादर अँड्रू डिमेलो जर बिशप असतो ते या अलेक्स डिमेलोक बरे केले असते. भाव म्हाका दिसता तेजो तो बरे फटके दिले असते अलेक्स डिमेलोक. अँड्रू डिमेलो बिशप जावंक जाय असलो. तुमचे कसले हे इलेक्शन. एक तुमचे 4 मनशां घेतात आनी इलेक्शन करतात वय. आमचीच कमिटीची मनशां सगळी वोटिंग करूंक जाय. आमी ठरवलेलं कोणाक बिशप बनवचो. कळले. हे सगळे कॅनन लॉ फेक आसात. तुमच्या फायद्यासाठी केल्यात तुम्ही. कोर्टाची ऑर्डर दितात लोकां आणि तरी पण तुम्ही अनायनमेंट करत नात. आणि हे तुमकां चलता. तुमचे तुम्ही इलेक्शन करायचे आणि तुमचे तुम्ही बिशप बनवायचे. कोणचे फादर आम्ही ठरवलेल्यात आमकां कुठलो बिशप जावो, आमकां कुठलो आमच्या पॅरिशमध्ये कुठलो जावो आम्ही ठरवलेल्या. इलेक्शन करतले. आमकां इलेक्शनमध्ये कित्याक इन्वॉल्व करतात तुम्ही. हां, ब्लॅकमेल करतात आमकां देवाच्या नांवान. बरें बामट्यानू. आमचो अँड्रू डिमेलो फादर अँड्रू तेकाच बिशप करूंक जावो. मागीर सांगता अलेक्स डिमेलो कशें आसता ते कॅनन लॉ. हां, आनी म्हाका दिसता तो अलेक्स डिमेलो भाव आसा तेजो अँड्रू डिमेलोचो. अँड्रू डिमेलो एक नंबर मनीस. 15-16 वर्सां आमच्या गांवठाणांत आसलेलो. लुईसाचें काम जावंक जाय. ना काम जालें सर कॅनन लॉ सगळे फेक आसात, खोटे आसात सगळे कॅनन लॉ. इलेक्शन करतात कॅनन लॉमध्ये फेक आसात. लोकांचे अनायनमेंट करत नात. कोर्टाची ऑर्डर देऊन पण फेक आसात. आपल्या मनाने कितें पण करतात. सगळे बंद जावंक जाय सगळे. जोपर्यंत माझे अनायनमेंट जायत ना तोपर्यंत सगळे बंद. कोणी पैसे दिवचे नात सबस्क्रिप्शन चर्चमध्ये. काय त्याचे 1 रुपये दिवचं ना.
खूप पयसो आसा तेंचे खूप स्कूल आसा तेंचे स्कूलचे इन्कम खूप येता तांकां मौज मजा करतात